गाइस गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहा होप सो सगळी बरी आहा म्हणून आयज मातशें व्हडल्यान उलयता म्हाका कमेंट्स येता हरशीं व्हडल्यान उलय म्हणून मात मायक आजून येवं ना येतलो बेगीन। आयज हांव तुमचे कडेन दम बिरयानी शेअर करता तेगे रेसिपी। दम बिरयानी रेसिपी हांव म्हागे भाशेन केली ती म्हाका हांव कशी करता ती शेअर केल्या आनी क्वॉन्टिटी कितें सगळें हांवें म्हागे अदमासान घायला प्लस हांवें सांगिलां कशें कितें केलें तें। सो तुमी घरा करून ट्राय करा आनी म्हाका सांगा कशी जाली ती आनी कशी लागोली ती कमेंटांनी सांगा आनी बरी दिसली जाल्यार लायक शेअर कमेंट करा आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा म्हाजे व्हिडिओ। आनी थँक्यू सो मच खूब जाणांनी म्हागे व्हिडिओ शेअर केला आनी म्हाका सबस्क्रायबर जॉइन जाल्यार तांकां सगल्यांक काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा। आनी आतां रेसिपी स्टार्ट करता। हांवें 2 कांदे घेतल्या, कांदे लिंब केल्या आनी बारीक लांब कातुल्ले ते म्हाका मॅरिनेट करपा जाय तेका लागोन तेका लागून एक लांब कातिल्ल्या आनी मागीर एक हांडी घेयल्या, तेल तापयलां आनी उदी आहा तें पयलीं सूक दिया म्हण रावलां। मागीर तेल घायलें तितून आनी कांदे घालून ब्रावन कशें तोडसिले सारके ब्रावन केले उपरांत ते हांवें काडले आनी निवोवन दवरले। चिकन घेयला, एक चिकन हाडला तितूंतलें थोडें घेयलां म्हाका जाय तितूलें चिकन घेयलां, साफ केलां आनी लिंब वॉश करून दवरलां। मागीर हांवें मिंट कातुरला, कोरिएंडर कातुरला आनी कांदो तो जो आमी भाजून दवरलो पळय तो घेयला। मागीर हे मसाले घेयले थोडे एक्स्ट्रा, पेपर 2 मॅगी घेयले, मिरयां आनी ते सगळे मसाले हांवें दाखयलो पळय तो घेयला थोडो आनी चिकन बिरयानी मसाला येता पळय 2 पाकीट घेयले हांव 2 पाकीट घालता ते टेस्टा लागून बरो टेस्ट येवपाक जाय म्हणून हांवें 2 पाकीट घेयले। आनी आलं लसुणा पेस्ट घेयला, आलं लसुणा पेस्ट आलं लसुणा पेस्ट घालून जाता नाजाल्यार तुमकां रेडीमेड आहा जाल्यार तें घालपाचें। कड घेयला, प्लेन कड घेवपाची, पयलीं चिकनान आलं लसुणा पेस्ट घालपाचो, आलं लसूण हांवें पयलीं घालून बरें सगळें आलं लसूण सारकें चिकनान मिक्स केलां तें पयलीं आनी मागीर हांवें जे मसाले काडलेले पळय पेपर लवंग बी तें सगळें काडलो पळय तिखी बी तें घायलां। मागीर 2 मॅगी क्यूब घायले हांवें फोडून बारीक पीठ करून। तेजे उपरांत कांदो जो आमी भाजून दवरलो पळय तो घायला, मिंट कातुरला तें, कोरिएंडर कातुरलो तें आनी मागीर पॅकेटां हाडल्या पळय बिरयानीची 2 चिकन बिरयानी मसालाची ती घालून सगळें मिक्स केलां बरे भाशेन। पयलीं कालयलां हांवें सगळें बरे भाशेन कालयलां। सगळें घालून मिक्स करून घेवपाचें, कोरिएंडर घायलें, मिंट घायलें सगळें। लास्टाक कड घालपाचें, कड घालून बरें सारकें मिक्स करून घेवपाचें सगळें आख्खो मसालो सारको चिकना लागोंक जाय, आख्खें प्रॉपर मिक्स करपाचें सारकें। सुरी मारता तेजेर कित्याक तेगे भितर ज्यूस वचपा जाय। आतां न्ही हांवें राती कडेन कांदे घेयला, 2 टमाट घेयला, बारीक चॉप करून घेतला। थोडेशें
तेल घायला ते पाकना जावपा एकामेकाक तांदूळ ही फुलां आहे ते म्हाका खबर ना एक्झॅक्टली आतां बरो खतखतो येयलो उपरांत तांदूळ घालता तो सेल तांदूळ घेयले एक्स्ट्रा लॉंग बासमती तुमकोन कशें आहा हे तांदूळ घेयले आतां हे धुतले बरें आनी रोयतले खतखतो येयले उपरांत तांदूळ घालतले आनी राती मॅरिनेट करून दवरलो न्हू ते चिकन हांडीन आहलो न्हू मागीर चिकन ते काडून हांवें हे हांडीन दवरला आनी सकयल इल्लें उदीक पासार करून ते उदीक हातून घालून दवरला ही हांडी म्हाका फोण मारपाक जाय म्हणून बसयला चिप्स घेवन हाय एवरीबडी शे लॉज येता हायशेन तेल उजार केला कांदो येयलो आतां तांदूळ घालता रायस जाता 90% शिजोवपा ते वाहून घेयले तांदूळ चाळणीन घेयले ती चाळणीन वाहून घेयले आनी आतां ते हांव धांपून दवरता हांडी घेयल्या ते हांडीन थोडेशें तेल घायला आतां तेल तापले उपरांत तितून कांदो घालता फोण मारता हो कांदो कातिल्लो पयलीं कांदो घालता मागीर टमाट घालता तेल शिजल्ले कांदो घायला आनी कालचें तेल उजार केलां आनी जें तेल हांवें इजार केलो चोय कांदो भाजपाक तेंच बरें भाजून घेतलो कांदो भाजता म्हणल्यार सायड बाय सायड कोरियांडर आनी मिंट घालता म्हाका गार्निशिंगाक हांव कोरियांडरूय घालता मिंटूय घालता कशें कोताय ते चोय तुमी मागीर मातशें डिफरंट स्टायल मागीर दम बिरयानी घालून बरें भाजून घेवपाचें भाजले उपरांत तेल घालता मातशें तशें दवरता धांपून चिकना उदी सुटोवन दी मागीर आनी इल्लें उदी जाय जाल्यार घालतलें चोवपा जाता चिकना उदी थोडें सुटोलें तेगे सुटोलां उदी सुटोन आनी उदी घालना हितून शिजतिया आनी मीठ बी टेस्ट करून चोवपा तुका मीठ बी जाय जाल्यार आनी म्हाज्या हिसपान मीठ सारकें आहा म्हागेलें हितून मीठ बी चोवपा तुमगेलें कशें आहा तें आनी आतां शिजतिया धांपून दवरता शिजोवंक कातरून दवरला गार्निशिंगा मिंट कातुता ती पानां काडले मिंटाची धांड काडले काले मिंटाची बारीक हें आहलो गायलोले बारीक इल्ले ते शिजोवन मागीर जाता हे आतां फकत पानां काडले आनी बारीक चॉप करपाची पानां चोवपा जाता कितू उदी सुटोले ते चिकनाक गेले आनी ताका लागून उदी घालूना हांवें उदी घालना काय पयलीं तेगे उदी सुटती सारकी आतां शिजोना शिजोता 2 कांदे घेयले आनी अशें मोटें चिरतले आनी अशें काडटा हें भाजून घेवपाचें वयर गार्निशींग करता न्हू ते वयल्यान घालपाक तेका लागता एक मागीर मोटेलो पात्र वता चिकन आमगे रेडी आहा आतां आमगे रायस सामको फुटफुटीत आहा आतां मागीर सगळें रेडी आहा मागीर एक हांडी घेयल्या पोंदा शीत घायला शिताचेर आतां चिकन घालता वयल्यान चिकना लेयर घालता पयलीं
चिकन घायले उपरांत हांव कोरियँडराचो एक लेयर घालता वयर, मागीर मिंटा लेयर घालता, तेजे वयल्यान परतून शीत घालता, मागीर तेजे परतून चिकन घालता तेजे परतून वयर कोरियँडर आनी मिंट हें हांव टेस्टा म्हाजे भाशेन घालता, तेजे वयल्यान कांदो भाजलो पळय तोय घालता पुणता, मागीर लास्ट लेयर शिता गेलो, मागीर परतून कोरियँडर आनी मिंट वयर गार्निशिंगा घालता आनी कांदो भाजलो पळय तो घालता वयर. आनी तुमकोडे रोज वॉटर आहा जाल्यार रोज वॉटरूय घालून जाता, रोज वॉटर घालून मातशें गरम रायतार वोक्तार कोत्तोलें कित्याक टोमाटा उदी सुटत न्हू तेका रायत कोत्ता रायता कांदो मिरसांग टोमोट आनी तवशीं सगळें मिक्स करून घेयलां. आतां तितून इल्लीशी मीठ घालता, मीठ मॅरिनेट करपाक ती उरलो ती हांवें धुल्लोली थोडीशी ती आतां सगळी हितून घालून सगळी मिक्स करून थोडेसो कोरियँडर थोडेशे बिरयानी आनी रायता.